मंगलम. गोवा तोर तसले कोरिया कौन्सिलाचे एक ऑनररी कौन्सिलर जावन आशिल्ले तसले प्रशांत जोशी माम वास्को मठ हांणी हांगा आयिल्ले आसाचे. तुमकां आमगेल्या मठाचे हांगा नवीन आतां नवीकरण जाल्लो आसा सुमार आनी हे कार्यक्रम येवन तुमकां कशी दिसली सर? तुमगेले एक एक्सपिरियन्स सांगा. एक्सपिरियन्स म्हणजे आमी हांगा लास्ट टायम एक चार पांच वर्सां पयलीं स्वामीजी सिनियर स्वामीजींक भेट घेवंक आयिल्लो. तेन्ना ताणें आमकां सगळो मठ दाखयल्लो आनी आमी तेन्नाचो काळ आनी आतांचो काळ पळयल्यार भयंकर ट्रान्सफॉर्मेशन जाला. इट इज रियली मार्वलस. म्हणजे ताजी हें ना, म्हणजे आयच्या युगान गोंयच्या सारक्या ठिकाणाक असो भव्य मठ आमी अजून पर्यंत पळोवना. आनी वेवस्थीत काम केलां, लोकांची सोयी बरी जाल्या. इतले आतां हजारांनी लोक येता, तांकां दर्शन सारकें मेळटा, सगळें सिस्टमॅटीक येतात. ब्रेकफास्टा खातीर च्या पाण्याची अरेंजमेंट वेवस्थीत जाल्ली आसा आनी खरोखरच भव्य जाल्लें आसा. आनी साम्यांक आनी सगळ्या कमिटीच्या सभासदांचें हांव हार्दीक अभिनंदन करतां. आनी सगळ्यांनी आपलो टायम डिवोट करून, पयशे दिवन सगळें करून ही अशी भव्य हांगा वास्तू परत पुनर्स्थापीत केल्या, पयलींचे पेक्षा भव्य जाल्या. तर आनी लोक आतां बऱ्या भावीक सगळे रेगुलर येता हांगा. 7 तारीख पर्यंत लोकांची भरपूर गर्दी आसतली. हांव आयलो तकूच आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस. स्वामींची भेट जाली, स्वामी भेट जावन सगळें करून आनंद जालो. तेन्ना हाजे पयले कडेन आनी हें कांय ना, पूण इट्स रियली अ गूड थिंग. तांणी आजी तांगेले फॅमिली ओट्टो हांगा येयल्ले आसाची आनी हांणी वास्को मठांत वर्केची ट्रेजरर जावन तांणी हातभार लायता आसाची. सो हांकां आमगेले संपूर्ण कमिटी वतीन अनंत धन्यवाद. थँक्यू सर.